गोंयांत फाटले कांय दीस एक मागणी सातत्यान जाता ती म्हणजे एसटी समुदाय जो आसा, आमचे एसटी लोक आसा ते राजकीय आरक्षणाची मागणी करतात आनी ते खातीर वेगवेगळी शिष्टमंडळां तांची आसात, सरकारा कडेन ते उलोवणी करतात, सरकारूय म्हणटा की आमी तांकां दितले. आनी ह्या सगळ्या फाटभुंयेर आज अचानक एक मोठें वक्तव्य येयलां तें म्हणजे केंद्रीय सामाजीक न्याय मंत्री रामदास आठवले हांचें. तांणी आयज ते गोंयांत आयिल्ले आनी गोंयांत आयिल्ले कडेन तांणी पत्रकार परिशदेंत जेन्ना पत्रकारांनी तांकां एसटी आरक्षणाच्या विशयी प्रश्न विचारलो तेन्ना तांणी सांगलें की गोंयांत एसटींक आरक्षण, राजकीय आरक्षण हें शक्य ना, कारण तांची लोकसंख्या ही तितली ना. ह्या वक्तव्या उपरांत मोठो बोवाळ जो आसा तो गोंयांत पडला, एसटी समुदाया मदीं पडला, एसटी वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशनां मदीं पडला. आनी ह्या फाटभुंयेर गोवा फॉरवर्डाचे लिडर विजय सरदेसाय हांणी एक ट्वीट केला, एक टिका केल्या की सरकार एका वटेन म्हणटा की एसटींक आरक्षण दिवपा खातीर ते प्रयत्नशील आहा आनी दुसरे वटेन केंद्रीय सामाजीक न्याय मंत्री रामदास आठवले हेंचें हें वक्तव्य. सो ह्या वक्तव्याचेर त्यांनी टिका केल्या. आमच्या बरोबर आसात गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली आनी आमदार विजय सरदेसाय. आमी तेंच्या कडल्यानूच जाणून घेवया की नेमके तेंची प्रतिक्रिया कितें आहा. पूण त्या आदीं सर तुमकां वेलकम. एसटी आरक्षणाचो मुद्दो खूब दीस जाले चालू आसा, सरकार म्हणटा आमी तांकां दितले, रिप्रेझेंटेशनाय वयतात आनी आतां हें वक्तव्य. कशें पळयता तुमी ह्या सगळ्या घडामोडीं कडेन आनी मेळटलें आरक्षण काय ना, तुमकां कितें दिसता? ना, म्हाका दिसता हो सामाजीक न्याय मंत्र्याचें जें हें आसा, स्टेटमेंट आहा, हो एक स्टेटमेंट ऐतिहासीक अन्याय जाल्ले समाजाचेर एक व्हडलो अन्याय. सो तो न्याय दिवपाक येवंकूच ना मूळ गोंयकारांक. हे गावडा कुणबी वेळीप म्हणटा ती जी जात्यो आसा, हांकां 2003 रिकॉग्नायज केले एसटी कम्युनिटी म्हणून. पयलीं ते ओबीसी म्हणून आशिल्ले. 2003 तांकां एसटी म्हणून रिकॉग्निशन मेळ्ळें आनी तेन्नाच्यान पॉलिटिकल रिजर्वेशन तांकां मेळचें हो डिमांड सातत्यान ते घेत हो डिमांड चालूच आसा. हो डिमांड आमच्या पक्षान घेतलो, हांवें एसेंब्लीन हातून रेज केलें. आनी जेन्ना एक विस्तारान डिस्कशन जालें, जें डिस्कशन सभापती प्रिजायड करतना आशिल्लें, सभापती हो एक व्हडलो एसटी लिडर, आनी थंय अशें एक सारांश जालो की पॉलिटिकल रिजर्वेशन एसटी कम्युनिटीक बेगींतल्या बेगीन मेळपा खातीर हे डबल इंजीन सरकारान पावल फुडें मारूंक जाय. आनी पावल फुडें मारपाक तांकां जर व्हील आहा, तांकां जर करपाक जाय जाल्यार हें जावंक शकता. जावंक कशें शकता ते दुसरे मणिपूर, नागालँड, जम्मू काश्मीर, अरुणाचल प्रदेश हांगा जें जालां, जें गोंयांक भायर दवरून केलां, 2020 जें डिलिमिटेशन कमिशन अपॉयंट केल्लें तें गोंयांत करचें हो डिमांड वचूंक जाय. हें सगळ्यांचें एक युनॅनिमिटी जाली. युनॅनिमिटी जातकर मुखेलमंत्र्यान आमकां थंय उतर दिलें की जो प्रपोजल ताजे म्हऱ्यान आयला डायरेक्टर एसटी ट्रायबल वेलफेराचो, हो प्रपोजल आपूण घेवन फुडें वतलो आनी जाय पडलें जाल्यार ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन आपूण दिल्ली वतलो आनीक सामाजीक न्याय मंत्र्याक मेळटलो आनी होम मिनिस्टराकूय मेळटलो म्हूण. हें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावज एश्युरन्स आमकां दिल्लें. तें एश्युरन्स दिवन राजकीय मळाचेर सगळें शांत आसा, कोण कांय उलयना, कित्याक एसेंब्ली कांय चालू ना. आनी अदरवायज गोंयांत राजकारण दुसऱ्याच भशेन चल्लां. लोक कन्वर्जनां करपाक लागल्या, म्हळ्यार गोंय विकूंक काडलां. गोंय विकूंक काडटना मूळ गोंयकारांक न्याय दिवप ही प्रायोरिटी कोणाचीच नासता. पूण मूळ गोंयकारांनी हें सोडूंक ना. तांणी आपलें मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन म्हणून ते मिटिंग्यो करपाक लागले. मुखेलमंत्र्याच्या मतदारसंघान गेले शेनवार आयतार तांणी मिटिंग्यो घेतल्या आनी थंय तांणी मागलां की हें आरक्षण जावचें, कशें ट्रायबल सबप्लॅनान तांचेर अन्याय जाता, हें सगळें तांणी विस्तारान लोकांक एक्सप्लेन केल्लें आहा. ह्या फाटभुंयेचेर हो जोकर येता आनीक स्टेटमेंट काडटा की तांचे कडेन पॉप्युलेशन ना आनी सेन्ससान तें हें जायना म्हूण तांकां एसटी रिजर्वेशन मेळचें ना म्हूण. सो हाका हें मंत्र्याक सिरियसली घेवप, कित्याक चड करून रामदास आठवलेक लोक अशें म्हणजे ताजो एक फकाणां कशी करतात, ताका कोण सिरियसली घेना. सो ताका खरोच सिरियसली घेवप काय ताका सामकें ताजी टिका करप आनी कंडेम करप ताजो स्टेटमेंट, हो म्हाका प्रश्न पडलो. आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान हाजेर स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आहा. आनीक टायम पडलो आनी जर ताका ताजी खरी निश्ठा आसा, तो स्टेटमेंट जो ताणें एसेंब्लीन दिल्लो ताजेर, जाल्यार ताणें ताका कंडेम करूंक जाय. कंडेम करूंक जाय इतलें, कित्याक आमी सगळें जें कितें उलयलें तें उलटें आमचें परतेंच जालें, उलटेंच जालें, अर्थूच ना जालो. आमकां पिशें लागिल्ले भशेन जालें की आमी इतलो इतिहास सांगलो
की गेल्या 20 वर्सां ह्या कम्युनिटीचेर अन्याय जाता, जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड म्हणून. आनी आतां कशें करूं येता, म्हळ्यार कशें तें आरक्षण तांकां दिवपा खातीर कितें कितें करूंक जाय तें आमी सजेस्ट केल्लें आहा. ताका सारकें डिटेल्ड हें आसा, हांवें तें काडिल्लें की एक ऑर्डिनन्स ऑन लायन्स ऑफ रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ SC एंड ST इन पार्लमेंटरी एंड असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑर्डिनन्स 2013 हाजे हातून एक ऑर्डिनन्स काडचें आनी इलेक्शन कमिशनान नोटिफिकेशन ड्रॉ करचें ऑन लायन्स ऑफ UP इन 13 January 2014 based on directions of the Supreme Court on a writ petition number 3078 of 2017. हें सगळें जें जालां तें अशें ह्या बेजिसाचेर करचें आनी इलेक्शन कमिशनान सेक्शन 17 ऑफ द गोवा रिऑर्गनायझेशन एक्ट 1987 हाजे अंडर हें तांणी एक्ट करूं येता. आनीक 6 मार्चाक 2020 मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिसान एक डिलिमिटेशन कमिशन कॉन्स्टिट्यूट केल्लें फॉर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, नागालँड एंड युनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू काश्मीर, आनी गोंयाक हाजेर कन्सिडर करूंक नाशिल्लें. हें आमी एसेंब्लीन उलयल्या, हातून माननीय सभापतीन हें सेशन प्रिजायड केल्लें, तांणी आपले इनपुट्स दिल्ले. हें सगळें उलोवन जातकर आतां एक मंत्री येता सेंट्रल मिनिस्टर आनी तो म्हणटा सेन्ससान तांचें येत ना. अरे सेन्ससान ना कितें, 2011च्या सेन्ससान ते 10.23% तांकां तांचे नंबर आसा म्हणून तो ट्रायबल सबप्लॅनान तितले तांकां मेळूंक जाय म्हणून आहा. आतां खंयच्या हातून हो सांगता आनी हाका सेन्सस जालो, हाका कशें कळ्ळें की ST ना म्हणून. काय हें एक कट SC वर्सीस ST करपाक लोकसभेच्या इलेक्शनाच्या पयलीं एक जातीक एक जमातीक आपापल्याचे मदीं झगडीं पेटोवपाक हें एक नवो एक षडयंत्र काय कितें हो म्हाका प्रश्न पडटा. सो सारांश असो की हो जो मंत्री मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टीस म्हणटा तो आपल्या हे स्टेटमेंटान मूळ गोंयकार म्हणजे जे गावडा कुणबी वेलिपाक ST कम्युनिटी म्हणून मानता हांचेर घोर अन्याय करता आनी ताजे खातीर ताजो स्टेटमेंटाक हांव कंडेम करता. सो तुम्ही आता जशें म्हटलें 2 मुद्दे आहा. एक म्हणजे रामदास आठवलेचो स्वभाव, तेची कार्यपद्दत जर पळयत जाल्यार हें तेका कितलो सिरियस घेवप हो एक प्रश्न आहा. पूण तरी सुद्दां तो एका म्हत्वाच्या पदार आसा तेन्ना तेणें उलयतना कितें तरी विचार करून उलोवपाक जाय. दुसरी गजाल, रामदास आठवले म्हाका दिसता पत्रकार परिशद घेवचे पयलीं मुख्यमंत्र्याक वचून मेळिल्लो. सो तेजे कडेन कितें उलोवप जाल्या उपरांत हें अशें विधान येयलां आसूं काय तेजे कडेन तो उलयला तरी आसतलो काय तेचेर तुमी. हें सिग्निफिकंट आहा, म्हाका खबर नाशिल्लें तो खंय गेल्लो तो. म्हाका दिसलें तो अशें मजा मारपाक आयिल्लो बी आसतलो म्हणून की शेनवार आयतार गेलो, एक सोमार एक्स्ट्रा दीस काडलो आनी आतां तो वतलो म्हणून. अशें खूब जाण गोंया विकेंडाक येतात आनी म्हाका तसो बी तो आयला असो दिशिल्लो. पूण जर तो मुखेलमंत्र्याक पयलीं मेळ्ळा आनी ताजे मागीर हें विधान तो करता जाल्यार इट इज सिग्निफिकंट. इट मिन्स दॅट इट इज पार्ट ऑफ अ प्लॅन. सो एक इंग्लिशीन म्हणणें आहा मॅथड बिहायंड मॅडनेस म्हणून. म्हळ्यार दिसता पिशेपणशें पूण ताका एक हेतू आहा आसता, हेतूच न्ही, आनी ताका एक प्लॅन आसता. तो प्लॅन कसो सेटअप करचो, कसो पयलीं घालचो, तशें एक हें आसूंकूय शकता. पूण एट द बिगिनींग हांवें वाचतकर पयलीं जेन्ना हें सोशल मिडियाचेर आयलें म्हाका फकाणां दिसलीं की बाबा हो एप्रील फूल काय म्हणून अशें म्हाका दिसलें. पूण आतां तूं जेन्ना सांगता की तो मुखेलमंत्र्याक बी मेळ्ळा आनी तो फायनली युनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, सो इट इज कंप्लिटली कॉन्ट्रेडिक्शन. जो स्टेटमेंटा जो आहा इज डुईंग इनजस्टीस टू एन हिस्टॉरिकली अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी वीच हॅज फेस्ड इनजस्टीस. तांचेर अन्याय तो चालूच दवरता, सामाजीक न्याय दिना, तो अन्याय करता तांचेर. म्हणजे हेचेर खंय तरी मुख्यमंत्र्यान क्लियर येवपाक जाय की बाबा कितें आहा. आनी बेगींतल्या बेगीन येवपाक जाय. मुखेलमंत्र्यान ताका कंडेम करपाक जाय, नाजाल्यार ST कम्युनिटी मुखेलमंत्र्याक कशी पळयतली ती ST कम्युनिटीक खबर आहा. पुणून ओपोजिशनाक तो एक चान्स दिता ताजेर ताका टार्गेट करपाक. कित्याक कितेंय जालें जाल्यार तो NDAचो मंत्रीचो आसत पुणून तो फायनली सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो मंत्री आनी ह्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या मंत्र्यान कितें तरी कोऑर्डिनेशन स्टेट गव्हर्मेंटा बरोबर दवरूंक जाय उलोवचे पयलीं. आनी जर तो मुखेलमंत्र्याक मेळ्ळा जाल्यार म्हाका दिसता तो मुखेलमंत्र्या कडेन उलोवनूच ताणें हें विधान दिल्लें आसा. तुम्ही म्हणटा की मुख्यमंत्र्यान आतां हेचेर क्लियर करपाचें. 100% बेगींतल्या बेगीन संशयाक वाव ना. संशयाक खूब वाव आहा आनी म्हाका दिसता 20 वर्सां अन्याय जाल्ले समाजाचेर आतां जर फुडें असलीं विधानां करतात म्हणल्यार तांकां आनी न्याय केन्नाच मेळचो ना.
दे आर बींग मेड टू फेस अ डेड एंड अशें सामकें क्लियर जाल्लें आसा. सो म्हाका दिसता हें एक एंटी गोवन स्टेटमेंट आनी ताजें खंडन करूंक जाय सगळ्यांनी. तर हे आशिल्ले गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली आनी आमदार विजय सरदेसाय. तांणी सांगलां की रामदास आठवले हांणी जें विधान केलां तें खूब गंभीर अशा स्वरुपाचें आसा आनी ह्या सगळ्या ताज्या वक्तव्याचेर राज्य सरकाराच्या वतीन म्हणून मुख्यमंत्र्यान आपली भुमिका ही बेगीनात बेगीन क्लियर करपा जाय. आनी अशा तरेचें विधान करप म्हटल्यार गोंयचो जो एक मूळ समाज, जो मूळ पुरुश जे गोंयांत ज्यांनी येवन हांगासर गोंय वसयलें, पयलींचे सगळ्यान ओल्ड सेटलर्स अशें म्हणटात तांकां, तेंचेर अशा तरेचें विधान करप म्हणजे हें खूब एक दुर्दैवी गजाल अशें सुद्दां तांणी आमच्या वांगडा उलयतना हांगासर स्पश्ट केलां.